बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. इजाया प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 30 आणि 8 वाक्य 16. आयजाया चॅप्टर 38 वर्स 16. सर्वेस्पर आपल्या मनशांची जतनाय घेता, ती जियेतली आणि तांचे थंय आसा ते सगळे ताच्या आत्म्या वरवीं जियेतले. तूं म्हाका बरो कर आनी म्हाका वांचोंक दी. मोगाचेनो, सर्वेस्पर आमच्या देवांतय आमच्या जिविताक भद्रती सोदून आयच्या दिसाचें आराधन आमी करता. विशेष करून सोमयान आमच्या जिवितान केल्लें बरेपण नियाळटा आसतना, ताका अर्गां पाठयता आसतना सर्व रितींनी आमच्या जिविताक गरज आसची भद्रती आदार करपा बेसांवां ताचे तावनूच लाभतात म्हणलें भावार्थान फातयो कांयची देवस्तुती आमकां आपयतना ह्या सकाळीच्या वक्ता सगळीं कामां सुरवातूंच्या पयलें सोमयाचें आराधन करून सोमया तावन बोळ जोडनो आमचो दीस सारूंक ताचे संस्कार आमी आसाव. तर व्हडा मोगान आनी मानान ताका आमचे मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकांत गीत संको 11 पेज 26. आयल्या हांव बापा तुजे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. आयल्या बापा तुझे चरणी करच्याक स्तुती आराधन. देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. देव तूं आमचो बोधया सर्पण करता नमस्कार. जेजुराया मोगाळिष्टा करता स्तुती आराधन. जेजुराया मोगाळिष्टा करता स्तुती आराधन. जीवनासा आमच्या काळजा सर्पण करता नमस्कार. जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार. पवित्रात्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधन. पवित्रात्म्या पाराक्लेता करता स्तुती आराधन. अज्ञात रावता कृपेन भरता सर्पण करता नमस्कार. अज्ञात रावताय कृपेन भरताय सर्पण करता नमस्कार. हालेलुया 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 हालेलुया
गाणिता असताना विशेष करून तुझे जाऊन सगळं जुळून तुझे कृपा मागो आणि तुवें केल्ले बरेपण याळ तुका तुका देव कमी आयलो तरी एक रीतीन सोबोग आमच्या काळजांनी आमी भोगता आसतना तुझ्या संगातपणान आनी त्या बरोबरच्या जिणी संगोन तुवें दिल्ले आपोवणे स्वीकार करून जिणी मुखार वता आसतना आमकां इच्छे दिसा तुज्या कृपेन बळवंत कर यारादान करून तुजी स्तुती करूं आनी तुजे जावन बळसण घेवन आमचो हो दीस बावळटान करसून आमकां कृपा दी सदांच आमची जिणी बावळटा जियोच्या आनी तुजे थंय एक ओढून रावूं आनी त्याच मोगान मेळ्या थंय मनुष्यपणाची जिणी मनुष्य गौरव दिवन जियोच्या हालेलुया 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 वरत्या पातयेन आनी बरोवशान तुज्या समकार आमी आयल्या हांव जेसू तुजे हाजेरपण उगडास करून दिनवाशी काळजान आनी काळजांत उमाळच्या मोगान तुका आमी प्रणिपात करता हांव सोमया देव तूं आमचो भोव दयाळ आनी कण्णवळो सदांच तुजो संगात आमच्या जिविताक हे आमचें जिणे सदांनीत अर्थाभरीत रितीन जियोवच्याक प्रेरण लाभयता आनी त्या सर्गींच्या जाणटेकायेन बरोवन जिणी आमची अर्थाभरीत करच्याक आदार जाता सोमया ह्या वर्त्या बेसांवा पासत तुका आमी अर्गां दिता आनी आमचो मान बगयता मोगळा जेसू तुज्या संवसारी मिसावाच्या प्रेरणान संवसार प्रकाशलो आनी मनशा जिणी अस्कत कायच्या आनी पातकाच्या बंदडेत आवन बरवशाच्या सागोरांत उपयोंक लागली तुझे समर्पण आनी स्वत्याग मनशा जिणी नासाच्या पावंड्यात आवन बचावेच्या पावंड्याक पावोंक तुजो सांगात हरी एकल्याक लाभलो आनी मोगळा जेसू तुवें केल्लो तो वर्तो त्याग सॅक्रिफायस नियाळण आयच्या दिसा म्हज्या जिवितांत जाल्लें तें बरेंपण हर एका कश्टा संकश्टा मदें मेळिल्लो तो आदार नियाळण तुका हांव अर्गां दिता दिसान दीस तुजी स्तुती गावन म्हजी जिणी जियेता आसतना म्हाका वरती दादोसकाय भोगता म्हज्या जिणयेंत तो संतोष लाभता आनी त्या सर्गींच्या कृपेन म्हजी जिणी सारल्ली दादोसकायची जाता म्हणलें म्हज्या जिवितांत अनुभव जाला सोम्या हेजेकियाच्या जिवितांतय मोगाळा जेसू सर्गी बापान दया दाखयली आनी इसाया प्रवादी मुखांतर ताका आसा केल्ली बचावी लाभता म्हणलो बरवसो दिलो तुज्या संवसारी येण्यान मोगाळा जेसू निराशी जाल्ल्या मनशांची मनां तुवें तुज्या हाजेरपणान उजवाडायली आनी निरंतरी तूं शांतीचो सागर म्हणलें दाखोवन दिलें सोम्या त्या तुज्या संवसारी मिसावाच्या उजवाडान ह्या दोनी काळार तुका रूप पळयना तरी पवित्र पुस्तकांत हांव इगर्जेंत हांव आमकां लाभच्या त्या तुज्या दैवीक उतरां मारिफात आमचें जिवीत तूं परजळाशें करताय आनी आमच्या जिविताक देवाचे दृश्टेन फावो तें मोल तूं दिताय सोम्या आज तें सगळें वर्तेपण नियाळण तुवें म्हज्या जिवितांत वतलेली सर्व आशिर्वादां उडासाक हाडन
तुका अर्गां दिता आनी गीत गाता सोमया दैवी गायना बुकांतावन गीत संको B61 पेज 68 थाळयो पेटोवन देवाक थाळे आमचे मेळोवन थाळयो पेटून देवा थाळे आमचे मेळो आसो नासो नानी दोलो गायता व्हडवुल्लास थाळयो पेटून देवा थाळे आमचे मेळो आसो नसो नानी दोलो गायता व्हडवुल्लासा हालेलुया 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 तुझी परजामी इस्रायेला बरी तुका सडमोगाची अस्कत आमी तरी सोम्या तुझे संगी पळवतानी भरती तुझी परजामी आमी इस्रायेला बरी तुका सडमोगाची हसत आमी तरी सोम्या तुझे संगी पळवंतानी वरती व्हडा मोगान तुवें आमकां राखलाय सोम्या विघ्न अनवरांती तुझे महिमे गितां आमची काळजां मोना सदांच गावंदी थाळयो पेटून देवा थाळे आमचे मेळो आसो नसो नानी दोलो गायता व्हडवुल्लासा हालेलुया 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 भक्तीन तुझे हुजी हजर जाऊन आमी तुका मी मान करता विस्मिता ती तुझी निया दिसानी राती स्तुती तुझी गायता भक्तीन तुझे हुजी हजर जाऊन आमी तुका मी मान करता विस्मिता ती तुझी निया दिसानी राती स्तुती तुझी गायता मोगन तुझ्या पेटून वैभव तुझो बनून काळजामची गावंदी दैवी तुझो प्रकाश सर्गीतां सर्वांचे सदांच फाकोंदी थाळयो पेटून देवा थाळे आमचे मेळो आसो नसो नानी दोलो गायता व्हडवुल्लासा थाळयो पेटून देवा थाळे आमचे मेळो आसो नसो नानी दोलो गायता व्हडवुल्लासा हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 Hallelujah. तुका जेसो गुलाब तुका जेसो मान आणि महिमा तुका जेसो अंत देव जीवितात बरे पण कर सदैव सदान सुखा लाभो सदैव तुझे दावन बरे पण लाभता ससाय लाभता सर्गीची देणी आमच्या जीवितात तू पाठविताय तुझ्या दैवी पत्रान आमची जिणी बळवंत करताय हालेलुया 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 मोगळा जेजू इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतल्याचें पयलें वाचप आमकां हेजेकिया रायाच्या जिवितांत सर्वेस्परा देवान लाभयलेली बचाविनी हाडूंक एक अवकाश कर दिता. हेजेकिया पिडेंत तो वडवडलो आनी कठीण कश्टांनी आपली जिणी चमकातना आपल्या जिविताच्या आखरेचे घडयेक आसचो अनुभव ताका जालो. देखून तो म्हणालो सर्वेस्परा हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्ला आनी हांवें तुका मानवता तें केलां म्हूण उगडास कर. आनी रडण्यान आपलें बोगणां आनी दूख ताणें व्यक्त केलें. सर्वेस्परा देवान मोगळा जेजू ताच्या प्रामाणीक काळजान तावन केल्लें मागणें आयकलें आनी मानवोन परत एक अवकाश ताका दिलो. मोगळा जेजू म्हज्या जिवितांत हर एक रितीन बरवशाचें किर्ण जावन तूं येताय. म्हाका रचलेलो तो सर्गीचो बाप सदांच म्हाका पोसता म्हज्या जिवितांत गरजेचो आदार दिता म्हणलें तुज्या संवसारी मिसावांत हांव तुवें दाखोवन दिलाय. हर एक रितीनी म्हजी जिणी कश्टांची जाताना म्हज्या जिणयेंत सबार संगती गैरेश्व दिसताना तुजें हांव लाभचें बोड आनी सकत सदांच उडास करूंक आनी तुजे थंय म्हजी जिणी केंद्रीत करून जियोंक म्हाका तूं कृपा दी. अचल हांव सर्वेस्परा म्हज्या बरवशांत म्हणल्या गिताची उतरां गायता आसतना सोमया म्हज्या जिविताचें निस्तेजपण हांव हर एक फावटी उडासाक हाडटां. तुका कळदार जावन असल्यार हर एक अवकाश तुवें म्हाका दिल्यार परत आनी परत म्हज्या बावार्थी जिवितांत म्हज्या संवसारी जिविताच्या सन्निवेशाक न्ही ताळपडाचें जियोंक हांव चुकलां सोमया. तुजें हांव लाभलेलो बरवसो परत आनी परत म्हजी जिणी उत्तेजीत करता तरी हांव तुका मानवोन जियोंक चुकता सोमया. म्हाका जाय दया न्हय बलिदाना म्हणल्या वांजेलाच्या उतरांनी आज तूं आमकां तुजेशी येवनच्या कापावणें दिता आसतना आनी त्या दयाळायन बरोवन पेल्या थंय मानान आनी गौरवान चलच्याक आदेश दिल्लो स्विकार करता सोमया. रुली रेगरो पाळोवंक तुवें तुज्या शिसांक शिकयलें पूण मनशापण आनी मनशा गौरव सगळ्या संगतींक मिकवाता आनी तसल्या मनोभावान देवांत एकवटोवंक आमी सकता म्हणलें तुवें आमकां दाखोवन दिलाय आनी तेंच शिसांक तुवें शिकयलें सोमया. आज तो तुजो तुवें संवसारी मिसावांत शिकयलेलो मनशा गौरव दिवचो मनोभाव आमचे थंय बडवंत कर सोमया आनी आमकां त्या कृपेन आशिर्वादीत कर. जिविता वाट गैरी जाताना वा ती संवसारी संगतींक मेतेर जावन चमकताना तुजे थंय एकवटोन रावोंक
हांव चुकतां सुमया, पूण आज त्या तुज्या मोलादीक बांदांत आमकां एकवटाय. हर एक रितीन तुजेर पातयेवन संवसारी संगतींक सडीत आनी सडीत महत्व दिनासतना त्यो आमच्या उपकाराक तुवें दिलेल्यो म्हणलें समजून घेवन ही आमची संवसारी जिणेंत चमकोवंक आमकां तूं कृपा दी सुमया. मोगळा जेजू, तुज्या संवसारी मिसावाक हर एक रितीन देवा बापातावन बोड जोडून घेतलें आनी त्याच तुज्या संवसारी मिसावांत तुजें तावन बरेपण लाभता म्हणलें. तुजो फाटलाव केलेलो हर एक व्यक्ती मानून घेवंक शकलो. तुज्या आंगाचें वस्तूर आपडल्यार सयत बरी जातली म्हणल्या बावार्थान तुजेशी आयलेल्या हर एकल्याक तें बरेपण लाभलें आनी जिणी त्या मारिफांत संतोषाची जावन बदलली सुमया. आज हें आराधन करून तुजी वांकडणी करता आसतना तुजो मोगनी आळोक आनी तुका अर्गां दिवन जिणी तुज्या सांगातपणान करशिल्ली जावन चमकोवंक आदार लाभता सुमया. सबार पावटी हेजेकिया राया बरी म्हज्या जिवितांत कश्टातना पिडेंत वळवळत आसतना सबार रितींच्यो अडचणी म्हज्या वावरांत म्हज्या हर एका संगतींनी येता आसतना तुवें म्हाका सांडलाय कोणना म्हणलें चिंताप म्हज्या मतीक आळसांत उदेता सुमया. म्हज्या कुडींत जिणी उत्तेजीत करच्याक त्राण ना म्हणलें तसलो अनुभव म्हाका जाता सुमया. संवसारी संगतींक लक्ती जाल्ली असली चिंतना सबार पावटी हांवें आठयल्यात सुमया. तुजेर भरवसो दवरन त्या प्रमाणे जियोवची जिवितां वाट विंचोवंक सबार पावटी हांव चुकलां सुमया. सबार पावटी मनशां असगतकायेची चिंताप बळवंत जाता आनी केवल म्हज्या स्वार्थान भरलेली चिंता पाठोवंक हांव पावतां सुमया. मनशा गौरवान आनी मनशापणान भरलेलो कंत हुस्को हर एका संगती मध्ये आसा करूंक आयच्या दिसा विशेष करून म्हाका तूं आपड सुमया. म्हज्या जिणेंत तें बेसांव म्हाका लाभय. मनशा जिविताचें मोल कितें समजून घेवन सदांच तुवें दाखयलेल्या त्या वाटेन चमकोवंक म्हाका तुजो आदार दी सुमया. सबार पावटी शास्त्री फारिसेवां परी हेरांक केंची वा हेरांक तिरस्कार करून आपुणूच महत्वाचो व्यक्ती म्हणलें चिंता पाठोवन जियेल्ल्या त्या जिविताचो उडास करता आनी ते सगळ्यो संगती तुका समर्पण दिवन मनशापणाची मनशा गौरवान भरलेली क्रिस्ती बावार्थी जिणी जियोवच्याक तुजी कृपा हांव मागतां सुमया. जिणी म्हजी सदांच संतोषाची जावन दादोसकायची जावन जियोंक तुवें अवकाश दिल्याय. पूण मनशा अस्कतकायेन भरलेलो हांव सदांनीत तुज्या हाजीरपणांत हांव पयस चमकता. सबार पावटी तेंच म्हज्या व्हडपणाचें चिंताप बळवंत जाता आसतना हेरांक तो मान आनी गौरव दिवंक हांव चुकतां सुमया. आज म्हजें काळीज तूं आपड. म्हजी जिणी तूं बरी कर. म्हज्या जिणयेंत तुजो सांगात म्हाका दी. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण ह्या वक्ता करया. आमकां सदांच आदार दिवचो देव आमचे खातीर जायतें बरेपण करता. हेजेकियाक परत जिणी बळवंत करून जियोवच्याक अवकाश दिल्लो देव आज म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत
आमच्या अस्कत खायंत पिडेशिरेंत हर एका अडचणेंत ताचें बोळ दिता आनी हांव तुमचे सांगाता आसा म्हणलें बसयता. तेच परी जेजू आयच्या वांजेलान तावन आमकां दिवच्या उतरां मारिफात आमची जिणी सदांच ताका मोगाची, तो गौरव तो मान आमकां तो दिता. त्याच मनान आनी गौरवान आमी सदांच पेल्या संगे जियोवच्याक तो आपयता. तर ही कृपा जोडच्याक आमच्या जिविताचे समर्पण करया आनी गावया गीत. काळीज मुझे मंदिर तुझे, रिते सुमया तुझे विणे, जियोंक दी कृपेचें देणे, तुज्याच उतरां प्रमाणे. दैवी गायना बुकान गीत संकोई 46 पेज 134. काळीज मुझे मंदिर तुझे, रीते सुम्या तुझे विणे, जिये कृपेचे देणे, तुझ्यास उतरा परमाने. सोमियाये किरकोळ काळजान मुझ्या, नेटै सर्गी देण्यानी तुझ्या. सोमियाये दुर्बळ जिनियेन मुझ्या, पेटय मोगाऊ जन तुझ्या. सोमियाये किरकोळ काळजान मुझ्या, नेटय सर्गी देण्यानी तुझ्या. धनियाये दुर्बळ जिनियेन मुझ्या, पेटय मोगाऊ जन तुझ्या. तुझे सोवे जो जियता, मंद में तुझे तो पड़ता, सर्गी वाटे तो संप्रता. ससनिक सुता का लाभला. सोमियाये किरकोळ काळजान मुझ्या, नेटै सर्गी देण्यानी तुझ्या. सोमियाये दुर्बळ जिनियेन मुझ्या, पेटय मोगाऊ जन तुझ्या. सोमियाये किरकोळ काळजान मुझ्या, नेटै सर्गी देण्यानी तुझ्या. धनियाये दुर्बळ जिनियेन मुझ्या, पेटय मोगाऊ जन तुझ्या. तुझे उतर आत्मिक ढाल, अस्क जिनेचे वाटे, रक्ता मासाचे ते पोषण, नंदन करता आमचे जीव. सोमियाये किरकोळ काळजान मुझ्या, नेटै सर्गी देण्यानी तुझ्या. धनियाये दुर्बळ जिनियेन मुझ्या, पेटय मोगाऊ जन तुझ्या. सोमियाये किरकोळ काळजान मुझ्या, नेटै सर्गी देण्यानी तुझ्या. धनियाये दुर्बळ जिनियेन मुझ्या, पेटय मोगाऊ जन तुझ्या. पेटय मोगाऊ जन तुझ्या, पेटय
आमच्यो गरजो आनी ते सवान सक्रामेंतांतले जेजू मुखारात आमी दवरया. जल्मादी समाप्तीन आमच्यो भाव भयणी देवाक आजरगां दितात. विशेष करून रॉबर्ट थॉमस लोबो, बेंदूर टावन, अरविंद मोहन, जेस्सी डिकोन्ना, हरी एक आशिर्वादां पासत आनी जिविताच्या देण्या पासत येरगां दिता. तशेंच एंजेलीन लिमा 14 तारखेर तिचो जल्मा दिवस आसलो. हरी एक रितीन लाभलेल्या बऱ्या भलायके पासत बेसवा पासत ती आज देवाक अर्गां दिता. जिवितान लाभलेल्या हेर साबार आशिर्वादां पासत आमची भाव भयणी देवाक अर्गां दितात. प्रत्येक रितीन वेल्सन आनी बेन्सन डिसोजा बळकुंजे तावन पवित्र आत्मेच्या मानाक देवाक अर्गां दिता. रोही लोबो देवाक अर्गां दिता. उर्बन आनी वायलेट डिसोजा सुरत घालतावन हरी एक रितीन आपल्या नातवाक जेडनाक वर्क परमीट मेळोवन सबार रितीनी हरी एक आशिर्वादांनी ताची जिणी नेटयलेल्या पासत आपली मागणी आयकोन देवान बेसांव गेलेल्या पासत देवाक अर्गां दिता. जुली तशेंच देवाक अर्गां दिता. जानेट रेबेल्लो किरें तावन, अनिशा मेंडोन्सा शंकरपुरा तावन, वेलांकणी मायेक आनी जेजूक विशेष करून अर्गां दिता. अश्विनी लोबो पुत्तूर तावन देवाक अर्गां दिता. नीता डिसोजा सर्व आशिर्वादां आनी बऱ्या भलायके पासत देवाक अर्गां दिता. रिमा डिसोजा आनी कुटुंब बऱ्या भलायके पासत देवाक अर्गां दिता. जीन डी फेर्नांडीस जिवीत ह्या संवसारांत चमकतना देवा स्वादार गरजेचो म्हणलें समजून घेवन हरी एक रितीन साक्रामेंतांतल्या जेजूचो आदार मागतात. प्रत्येक रितीन आपल्या आवय लिझी पासत तिच्या जिवितांतले हरी एक खंत बेजाराय भलायकेचे समस्ये आनी सर्व रितींच्यो अडचण्यो पयस जावच्याक आनी तिने बरी भलायकी अनुभव करून जिवीत संतोषान जिवच्याक देवाचो आदार मागता. निनी मोन बऱ्या भलायके पासत आनी आपल्या वैयक्तीक राद्या पासत देवाचो आदार मागता. एंड्रिया सिक्वेरा कंकनाडी जावन तशेंच दैवीक लोरेतीर मंदिरा तर्फेन दैवीक युवजनां पासत ह्या म्हयन्यांत आमी मागता. विशेष करून युवजनांचें जिवीत सर्वेस्परान आशिर्वादीत करच्याक साक्रामेंतांतल्या जेजून सदांच तांचे दिश्ट कंसोवन तांची जिणी बऱ्या फुडारात येवचें तेंकोंक तांकां आदार दिवच्याक विशेष करून आमी मागता. जिवीत ह्या संवसारान संभ्रमून ससनीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यान तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. सोल ऑफ जवाहर नजरेत बाय अनिता नजरेत, सोल ऑफ जीवन पेरेरा बाय प्रिसिल्ला एंड पीटर, सोल ऑफ जीवन पेरेरा एंड अमरोज पेरेरा बाय प्रिसिल्ला एंड पीटर, सोल्स इन पर्गेटरी बाय प्रिसिल्ला एंड पीटर, डिपार्टेड souls of family members by Suchita D'Souza Nidodi, for all souls of ancestors by Ruhi Lobo, 30-year death anniversary remembrance Sunil Walder by Vinod and Renisha, soul of Evelyn Mendonça, month's mind remembrance Bedwai by Ronet and Sunita Mendonça, departed souls of all family members by Emilda D'Souza Permanoro, soul of Vihan Mangalore, soul of Vianna Mangalore by Vinay and Flavia Alvarez, souls in purgatory by Ashwini Lobo Puttur, soul of Thomas Crasta by Priya De Silva, 90th birthday remembrance for the soul of Alex Lobo Gurpur Kaikamba by Matilda Fernandez, third death anniversary remembrance for the soul of Lily D'Souza by family members, first death anniversary for the soul of Mary D'Souza by family members, soul of Jacob Crasta by Rita Lasrado, 8th death anniversary remembrance for the soul of Rafael Govias by Melvin Govias, soul of Berjoy Joseph Ketinjan Kuwait, soul of Antoinette Joseph Ketinjan Kuwait by Isabella. हे आमच्या भाव भयणी ससनाचो विशय मागता आसतना विशेष करून आयच्या दिसा आमची जिणी सोमियान आशिर्वादीत करच्याक सोमियाच्या कृपेन सदांच ताचेर बरोवसो दवरून जिवच्याक दिमी मोडया आनी साक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी मागून घेवया.
इज द लॉर्ड. म्हजें नांव ग्रेसी. हांव वेणूरतावन. हांव म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक आशेतां. तें UK आसा. म्हज्या दुवेक 4 फावटी मिसकॅरेज जाल्लें. भुरग्याच्या देण्या खातीर आमी आशेवन आशिल्ले हांव. ताच्या खातीर मागून आशिल्लें हांव. तशें 4 फावटी मिसकॅरेज जाताना मस्त तें अपसेट आशिल्लें. ताणें अपसेट जालें. मागीर आमी ताका सांगलें आनी 5वे फावटी तुमी तशें जाताना तुवें सुरवेर आमकां सांगूंक जाय म्हूण सांगलें. तशें ताणें आमकां कळीत केलें. आमी देवा लागीं मागलें ताच्या खातीर. आनीक ताका मागणी आनी हांवें दान दिलें वॉट्सॅपार. गर्भस्थीणेचें एक मागणी आसा तें म्हणूंक सांगलें सदां. एक आमच्या पायक नमान बरी एकानंद बापा सदांच म्हणून सांगलें तें म्हळ्या उपरांत. आनी ताचे खातीर हांवें मागलें. तें मागणें सदांच म्हळें. पूण देवान ताका राखून व्हेलें आनी सांबाळून व्हेलें. आनी ताका डॉक्टरान सांगिल्लें हाय रिस्क प्रेग्नन्सी आसा म्हणून ताची. पूण देवान कांयच प्रॉब्लेम नासतना बऱ्या तरान ताची डिलिव्हरी जाली. आनी ताका सुंदर चरको भुरगो देवान फावो केला. देखून हांव काळजांता आनी देवाक अर्गां दितां. गीत नंबर A38, A38. सोम्या तुझ्या नावाना मी सांगाता मेळ्या. संतोष भरीत काळजान तुका हरसिता. तुझे मरण जीवन पोना मी समरंता. सर्गी जेवणात तुझ्या आमी बागेता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बऱ्या गोवड्या. सुकून गेल्ल्यो शेळयो आमी तुज्या. हिंडान तुज्या आमकां राखून विघ्न अनवारांतली आमकां निवा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, हे मिसाचें बलिदान भेटोवच्याक आमी सांगाता जमल्या वाजता आयची देवस्तुती आमकां सोमयांत आमची भद्रती सोदच्याक. सोमयांत हांव हर एक आमच्या जिविताच्या संगतीक बोड आनी घटाय लाभता म्हणलें पातयेवच्याक आपोवणें दितात. हेजेकिया रायाक तेंचो आपोवणें लाभलें आनी इसाया प्रवादी मुखांतर सर्वेस्पराचो सांगात ताका आसा म्हणली बसवणी लाभली. आनी त्या द्वारी आपल्या जिवितांत केल्लो अनुभव वर्णवन तो आपल्या जिवितांत सर्वेस्परा देवाक अर्गां दिता. ताका जिवीत दिलेल्या पासत. आनी तशेंच आयच्या वांजेलांती आमकां हर एकल्याक मनशा गौरवान मनशापणान जियोवच्याक म्हाका जाय दया न्हय बलिदानां म्हणल्या उतरां मारिफात सोमी जेजू आज आमकां हर एक रितीन भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान भरच्याक आनी तीच भद्रती जी देवान आमकां फावो केल्या ती पेल्या थंय वांटून आमची जिणी जियोवच्याक आपयता. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना विशेश करून आमच्या जिविताच्या हर एका सन्निवेशांनी सोमयाचेर पात येवन ताचे तावन भद्रती लाभता म्हणलें स्विकार करन जियोंक नातलेल्या पासत देवा कडचें बोगसाणें मागया. आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवन आमची जिणी बळवंत करच्याक आमचें काळीज आनी मौन आयतें करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुतकर, सोमिया काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, क्रिस्ता काकुतकर, सोमिया काकुतकर, सोमिया काकुतकर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सिरगींच्या बापा वाट चुकलेल्यांक तुझ्या सता सोऊस वाढतून दाखयताय आणि जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमचे जिणयेचे चालीन क्रिस्ती बावार्थाचेर आडवेता तें पयस करूंक आनी हो बावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी एजेकिया पिडेन पडून मरणाच्या तणीर पावलो. आमोजसो पोत प्रवादी इजाया ताचेशी आयलो आनी ताणें ताका म्हळें, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल, कित्याक तूं मरतलोय, तूं वांचचो नाय. एजोकियान आपलें तोंड वणटीच्या कुशीन परतिलें आनी सर्वेस्परा कडेन मागणें केलें, सर्वेस्परा, हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्लां आनी हांवें तुका मानवता तें केलां म्हणून उगडास कर. आनी एजेकिया वटल्यान रडलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर इजायाक आयलें, वोस आनी एजेकियाक सांग, सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजीं दुकां पळयल्यांत. हांव तुज्या जिविताक आनीक 15 वर्सां सडयतलो. त्या भायर हांव तुका आनी ह्या शहराक असिरियाच्या रायाच्या हातांतली सोडयतलो आनी हें शहर राखतलो. इजायान म्हळें, आंजराचो लेप करून हाडा आनी तो रायाच्या केसोळेचेर लाया आनी तो बरो जातलो. एजेकियान म्हळें, हांव सर्वेस्पराच्या घरा वेतलो म्हणून तूं म्हाका कसलीं खुणां दिताय. सर्वेस्पर आपणें बासायलां तें करतलो म्हणून जाणा जावंक तुका सर्वेस्पर दिता ती खुणां ती पळय, हांव देंवत्या सुर्याची सावळी हाजच्या पावंड्याचेर 10 पावलां पाटी सराशी करतलो आनी देंवून गेल्लो सूर्य पावंड्याचेर 10 पावलां पाटी आयलो. देवाचें उतर. देवाचे बडोपकार. श्लोक. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. हांवें म्हळें, म्हजें जिवन येदोळ पर्यंत अर्दें सरूंक ना, तरी हांवें संवसार सोडून वचत जाय आनी म्हजीं उरलेलीं वर्सां पातळा लोकांत हांवें करसिजेय पडला. श्लोक. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. हांवें म्हळें, जियेतलेच्या गांवांत आनीक हांव सर्वेस्पराक पळोवचो ना. हे पृथ्वीचेर जियेतल्या मदें कोणाकच हांव देखचो ना. श्लोक. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. गोवळ्याच्या तंबा परी म्हजो तंबू देंवून दोडला. माग वळतेल्या परी
म्हजें जिवीत तुवें कोवळ्ळाय, मागा वयलें तुवें तें कातरून काडलाय. श्लोक. मरणाच्या पोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. तुजे खातीर सर्वेस्परा म्हजें काळीज जियेतलें. म्हजो जीव तुवें म्हाका पाटेन दिलाय. तुवें म्हाका गूण केलोय. तुवें म्हाका वांचयलोय. म्हजी पिडा भलायकेंत बदल्ली. श्लोक. मरणाच्या पोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या दिसांनी एक साबत दिसा जेसू गोवांच्या शेतामदल्यान चमकतालो. ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कणश्यो मोडून खावंक लागले. फारिसेवांनी हें पळोवन जेसू लागीं म्हळें, पळय, तुजे शीस साबताच्या दिसा करूंक आडवारल्लें करतात. पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केल्लें म्हूण तुमी वाचून नेणात. देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या संगात्यांक जावं खावंक आडवारल्ले समर्पीत उंडे तांणी केले ना तुवें. हर एक साबताच्या दिसा देवाळांत याजक साबतचो विशय मोडता तरी ते गुन्यांवकार जायनात म्हूण म्हळां तें नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेणात. देखून हांव तुमकां सांगतां, देवाळा प्रास व्हरतो हांगा आसा. म्हाका जाय दया, बलिदान न्हय. ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते नात, तर मनशापूत साबताचो धनी. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. गीत नंबर C21, C21. हुंडो आनी वाय हाडून आयल्या, स्वीकार कर बापा. आमकां सामिया तुका दिता, स्वीकार कर बापा. किरकोळ काळजां आमची बापा, अर्पिता वास्तुका. दाखय दया, लाभय कृपा, तुज्या भुरग्यांक आमकां. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीधरा देवा बापाक मानतात तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक तुमच्या नक्या पयसुबेच्या अदवा सर्वेस्पर म्हणून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्यांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रसना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकणटा तारण मेळ्ळले तुजे परजा. सर्गार एका काळजान तुका दिन वाजता.
तुझ्या संतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषून आमी निरंतरी तुझी स्तुती गायताव. Păvit baraso servești portu, Sărganii संसार भरला तुझ्या वैभवात, ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस पोराचे नावी येतात ताका जय, ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची इजर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणे मेळशाक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासा करात. बावट सोगुट परगटूया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणास आनी पुनर्जिवंतपणास आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पराक्य पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूळट कर, तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परचळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. अंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भगवान सुजेतीचो पती, भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळे तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बागांनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवरच्या नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर वाकांतांतलें वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक.
सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोमिया तुवें दिवचे म्हाका पावना. पण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर E16 E16. सोम्या गोळ्या मुजा सोम्या अर्गां तुका सर्गी कानान तुवें पोसलाय म्हाका सोम्या अर्गां तुका. मोगन तुवें तुकास भेटोवन दिलो म्हाकास तुवें दिवच्या कुर्सार मेलो. उंड्या वायनान तुका समर्पिलो. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुझे जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. मन गीत नंबर E18. उपकारी काळजान दिनवाशी मौना सोम्या अर्गां दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत भरत्या उपकार तासो बाबुड्या. दिसान दीस तूं आमची जतन घेता विघ्ना अनवारांनी राखोन व्हरता. सतानी ती जियेव कादार दिता जिविताचे वाटेन चलयता. उपकारी काळजान दिनवा शिमोना सोम्या अर्गां दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत व्हरत्या उपकार तासो बाबुड्या. मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशीर्वादी आमकां. भगवान पुस्तकाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.